श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः. शुभकृत नाम संवत्सरांतु विशेष जाऊन परमात्माले स्वामीले देवाले मलगड्याले अनुग्रह खातीर जाऊन हे संवत्सरा भितरी काशी मठाधिपती श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी बेंगळूर काशी मठा भितरी चातुर्मास स्वीकार करून घेतला. हे कालाचेरी विशेष पर्वकाल म्हणून घेवतसले सगळेचे सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यात असले स्वामी आमकां अनुग्रह केलेले कोणे म्हळ्यार सुकृतेंद्र स्वाम्यांनी तांगेले तपस्याचे फल म्हळ्यार सगळे समाजाक सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यात असले स्वामी आमकां मेळलेले. तसले सुकृतेंद्र स्वाम्यांनी मुक्त जावन 500 वर्ष जाता. ते 500 वर्साचे एक उडगास आमगेल समाजाने केन्नाय एक गुरुरणा भितर आसूचें. गुरोर आज्ञा न लंघयेत म्हण गुरुल आज्ञा केन्नाय लंघन करच्याक अवकाश ना. गुरुल अनुग्रह आमकां निरंतर जावका जाल्यार त्या मान्य आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण. तसल ते गौड सारस्वत ब्राह्मणाक ब्राह्मणत्व म्हळेलें अत्यंत श्रेष्ठ. तशें करून आमगेलें खंयचे की आहार शुद्ध ना, विहार शुद्ध ना, आचार विचार इत्यादी जाल्यार आमी मस्त चुकून पडल्याचे. तसल खातीर जावन सर्व ते दोष दूर जावका, पाप निवृत्ती जावका, पुण्य वृद्धी जावका जाल्यार मलगड देखून धोरण घेतिल्लो तसलो एक नियम गजालें म्हळ्यार ब्राह्मण्यत्व संरक्षणेचें व्हड काम गायत्री जप. ताका सुकृत नामक यज्ञ म्हणून सांगला, सुकृत होम म्हणून सांगतात. तशें करून खंयचेय जाल्यार आमी कृत चांग केलें तशें जावका, देवाल अनुग्रह विशेष पात्र जावका जाल्यार गायत्री मंत्र दिवचे. तशी आमगेल कुलदेव नरसिंह आसा, नांव आमकां रामनाथ आसा, नांव आमकां शांतादुर्ग आसा, आमगेल दामोदर अशें म्हूण कोणेय तांगेल चेडवांक त्या कुलदेवाल मंत्र जप दिवचे म्हूण ना. खंयचेय जाल्यार मुंजी करतना उपनीत वटूक दिवच्यो मंत्र तातूंत खंयचेय एक मनस्थ म्हूण ना. पुराय मताच्यान दिवची एकू मंत्र तो गायत्री मंत्र. तसो म्हणून गायत्री अंतर्गत परमात्मा सूर्यनारायणूची हाजे प्रधान जावन आशिल्लो तसलो देव. तसल ते सूर्यनारायणा उपासन केल्यार मात्र आमगे सर्व पाप दोष दूर जावचे. तसल ते सूर्यांतर्गत परमात्मा ते नारायणा प्रित्यर्थ जावन पोरका जलने जप तप अनुष्ठाना उद्देशान लक्ष जप इत्यादीक संकल्प केलेलो आसा. मुखावेलें कार्तिक मासांत ताका सांगिल्लें तसलें हवन इत्यादीक हे बेंगळूर काशी मठाचे परिसरा भितर चलचे आसा. ते देखून असेतू हिमाचल पर्यंत आशिल्ले समग्र गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे उपनीत वटून दाखून ग्रहस्थानी पूरजनान जाल्यार हे कार्यक्रमा भितर भाग जावका म्हणलें तसलें अपेक्षा आमगे स्वाम्याले आसा. तशें करून प्रति एकल्यांनी निरंतर तांगेल संध्यावंदन म्हणून जाल्या नंतर उणे म्हळ्यार एक 108 पुणी गायत्री जप तांणी निरंतर करून हे हवना उद्देशान तांणी तें घरा भितर जाल्यार ते कोरका. गायत्री जप करतरी विशेष जावन गायत्री जप कशें म्हळ्यार मनुष्यान दिसाक 3000 वयरी गायत्री जप करूं नज 3000 करूया. तशें करून 3000 पर्यंत गायत्री ताणें मनशाक ताका अनुकूल वातावरण आसा. तशें करून हे मासांत अधिक मास श्रावण, नंतर वेलो निज श्रावण, तदनंतर भाद्रपद आसा, आश्वीज आसा, अशे 4 मास मेळटात. म्हळ्यार 120 दिवस आसात. हे तदनंतर चलचे तसलें गायत्री हवन म्हणटना आलोचना करा. हे 120 दिवसां भितर तुमगेलें खंयचें की शुद्ध आचरण जावन नाम इत्यादीक जातरी मोणका जाल्यार संधी म्हणून ताज्या काही यथेश्ट जावन आशिल्लें. 100 पुणी गायत्री जप तांणी तांगेले घरा भितर आसून थंय दाखुनूच हे उद्देश घेवन एक 100 टायम्स गायत्री मंत्र मोणका तजन करतना आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण आमगेलें ब्राह्मण्य आसा. आज आमगेल्या घरा भितर एक धर्म देव इत्यादी चलत वय म्हणून जाल्यार ताची मागशी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले योगदान मस्त आसा.
ते गांवां भितर देवालय, ते देवालयाचे नवीकरण, त्या मान्य खुर्ची कधी उपासना कधी व्यासोपासना, त्या मात्र नाही प्रति एक वर्डिक मूंजी घरां भितर चोलका जलाने अपरक्रिया आदि खंयचे कर्तव्य जाले रे ताका समर्थक एक मार्गदर्शक जाव का मळल कधीर जावन एक भटमामाक तयार कर ताका जाव का जल ज्ञान इत्यादी ताका कोर व समग्र व व्यवस्थित तुमगेल्या घरां भितर पुरेती करता तशें करून व पुरेती रत्न इत्यादी घेवन आयला आगा पुरेती म्हळ्यार तसं एक स्थान दिलां अर्चक म्हळ्यार स्थान दिलां म्हणून सांगून एक सर्टिफायड करून व योग्य जावन आनी समाजाक एक मुखार सुन व्हरका सर्व तांगेले तें खंयचे की ग्रहस्थ तांकां मार्गदर्शन जावन घरां भितर ताणें वचून पुजा पुरस्कार करच्यो तेजे मुखांतर आमगेलो समाज बरो जाता म्हणून सांगून दिल्लें तसलें एक मार्गदर्शन केलां मय म्हणून जाल्यार सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान केलां तसं सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यालें रण सर्व वैदिकांकय आसा सर्व भटमामाल घरण्यांक आसा सर्व ग्रस्त प्रमुखांक आसा सगळे आमगेल्या समाजाकच पुराय जनाक गुरु रण म्हणून आसा त्या देखून ह्या रणां देखून मुक्त जावच्या साध्य ना जाल्यार प्रयत्न खंडीत करुयात तशें करून वैदिकांनी ग्रहस्थांनी बालवटूंनी ह्या गायत्री मंत्रां भितर योगदान दिवचें म्हळ्यार नांव न्हू संध्या वंदन म्हणून हाजे खातीर जावन तें तांणी केलें म्हणून जाल्यार 24 लक्ष गायत्री सगळ्यांची असे तो हिमाचल पर्यंत आशिल्ले सर्व ब्राह्मण लोकांनी ह्या गायत्री भितर भाग जावका म्हण सांगून स्वाम्याल अपेक्षा तुमगेल्या मुखांतरी वैदिका तर्फेन जावन हांव प्रथम तुमगेल्या निवेदन करता हाका तशींच हांगाच राबून बेंगळूर महानगर आशिल्ल्यान कोण कोणाक ते गांवांत कोण बेंगळूर स्वाम्याल सन्निधी भितर येवका तांणी येवेत हांगा राबून गृहस्थ प्रमुखांनी 1 दिवस की 2 दिवस की 3 दिवस की तांच्यान जल दितलें स्वाम्याल देवा येद्रा की तेंची मान नाही सगळे आमगेले राजधानी म्हळ्यावरीची स्वाम्यान दिलेलो भगवद्गीते कडे श्लोका सांगता यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्बुधी ध्रुवानी तिर्मतिर्मम तसलो अर्जुनाक समीत जावन आशिल्लो कृष्ण पार्थसारथी तागेले मंदिरा येद्राक पार्थसारथी करून दिला आमगेले कर्नाटकाचे राजधानी तसल ते सन्निधीचेरी व्यास रघुपती नरसिंह देवाल ते सन्निधीचेरी स्वाम्याल सन्निधीचेरी तुमी येवन हांगा खंयचेय गांवतल्यान जाल्यार हांगा येवन राबून त्या वेळाचेर तांणी कोरका जाल्यान कोर येता बेंगळूर आशिल्ले घरांतल्यान येवन स्वाम्यांनी प्रति 10 वर्सां एक मंद म्हळ्यावरीची एक बेंगळूर नगराक मस्त मोग केला 10 वर्सां एक मन चातुर्मासू हांगा दिला तशेंच पुಳ್ಳು ಚಾತುರ್ಮಾಸು 2013 ಆದಿಲ್ಲಲ್ಲ 2003 ಆದಿಲ್ಲ 93 ಆದಿಲ್ಲ ताजी मागची म्हाका गोतना अशी पुराय ह्या वेळाचेर 10 वर्सांक म्हळ्यार हांगा स्वाम्यांनी राबून चातुर्मास दिलोलो विशेष जावन सुधींद्र स्वाम्यालें अध्ययन जालोलो बेंगळूर सुकृतीन स्वाम्यांनी बेंगळूरा वयरी मोग दवर हांगा विद्यावंत समाज हांगा आमगेले शिश्यांक योग्य विद्यादान मेळटा म्हळ्यार एक प्रिती सुकृतीन स्वाम्यान दवरून बेंगळूर चॉयस केलेलें तेंच आमगेले स्वाम्यान चॉयस करून संयमीन स्वाम्याक हेच जाग्यार विद्याभ्यास जावचें जालेलें तशें करून आमगेले समाजांत पुराय जनांक जाल्यार चेडवांक चांग विद्या बुद्धी सिद्धी प्रसिद्धी मेळका चांग विद्यावंत जावका प्राज्ञवंत समाज जावका ताजेन करतना गायंतम त्रायते ती गायत्री घरां भितर निरंतर अस्किना परमात्मालो अनुग्रहान करतना चांग उजवाड जावका म्हळ्यार खातीर जावन गायत्री मंत्र अनुष्ठान प्रारंभ जाता सर्व लोकांनी तो भागी जावका म्हण सांगून पुनः तुमगेल्या प्रितीन विनंती करता नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओमाचम्य प्राणानाय मे ओम श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्री हरे कृष्णाय नमः पुनराचम्य ओम श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः
मधुसूदनान्मा त्रिविक्रमान्मा वामनान्मा श्रीधरान्मा ऋषिकेशान्मा पद्मनाभान्मा दामोदरान्मा शङ्करुडान्मा वासुदेवान्मा प्रद्युम्नान्मा अनुरुद्धान्मा वृषोत्तमान्मा दोक्षजान्मा नारसिंहाय नमः अच्युतान्मा जनार्दनान्मा उपेन्द्रान्मा हरये नमः ओम श्री हरे कृष्णाय नमः ओम प्रणवस्य परमेष्टि परब्रह्मरजय परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामी नियोगः ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम वर्तमाने व्यवहारिके शुभकृत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्जरतो अधिक श्रावण मासे शुक्लपक्षे प्रतिपत्तिथौ वासरयुक्तायां पूर्वोक्त एवं गुणविशिष्टना विशिष्टायां पुण्यतीतो श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्ये निवासे अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्णाक्षराब्देशायी श्रीविष्णुप्रेण्या श्रीविष्णुप्रीत्यर्थं श्रीव्यास रघुपति नृसिंह पार्थसारथी पूर्णानुग्रहप्राप्त्यर्थं पार्थसारथी दिव्यसान्निध्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां महाजनानां क्षेम स्थैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिपूर्वक धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माकं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सर्वविध दोष निवृत्त्यर्थम काशीमठाधीशानां श्री गुरुवर्याणां पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थम करिष्यमाण गायत्री हवनांगत्वेन यथाशक्ति गायत्री जपमहं करिष्ये। ओम भूः पद्भ्यां नमः ओम भुवः जानुभ्यां नमः ओम स्वः कंठे नमः ओम महानाभ्ये नमः ओम जनहृदयाय नमः ओम तपघण्टाय नमः ओम सत्यं ललाटाय नमः ओम तत्सवितुर्हृदयाय नमः वरेण्यं शिरसे स्वाहा भर्गो देवस्य शिखायै वषट् धीमहि कवचायुः धियो यो न नेत्राभ्यां वषट् प्रचोदयात् अस्त्राय वट् तत्सवितुरङ्गुष्ठाभ्यां नमः वरेण्यं तर्जनीभ्यां नमः भर्गो देवस्य मध्यमाभ्यां नमः धीमहि अनामिकाभ्यां नमः धियो यो न कनिष्ठिकाभ्यां नमः प्रचोदयात् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्य श्री गायत्री महामन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः शिरसि देवी गायत्री छन्दः मुखे सविता श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता हृदये अदध्यानं ध्येयः सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारे हिरण्मयवपुः धृतशङ्खचक्रः श्वेतो वर्णः अग्निर्मुखं ब्रह्माशिरः विष्णुहृदयं रुद्रो ललाटं साङ्ख्यायन गोत्रं यथाशक्ति त्रिपदन्नाम गायत्री जपमहं करिष्ये। आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसंहितं गायत्री छन्दसां माता इदं ब्रह्म जुषस्व मे। आता तुम्ही यथा योग्य तुम्ही गायत्री जप कर का गायत्री जप करतरी 100 केला म्हणजे 10 तर पण जागा गायत्री म्हणजे गायत्री मंत्र म्हणून ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्रीलक्ष्मीनारायणं तर्पयामि असे तर्पण तसे गायत्री श्रीलक्ष्मीनारायण गायत्री म्हणजे गायत्री मंत्रान देऊ का म्हणून सांगितले कळवा श्रीलक्ष्मीनारायणं तर्पयामि म्हणून अशी तर्पण देऊ का दा मागीर अनेन आचरित यथाशक्ती जपाराधनेन तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्य तदनंतर न्यूनातिरिक्त दोष म्हणूच्या निवृत्त्यर्थम हें पुरं कर का नंतर आता तुम्ही यथामती यथाशक्ती गायत्री करची खंयच्याय कारणाक जन्मवातान दवरून जप हेंच्या पुरं करूं सांगनी जन्मता जितलें आसो कितें आनी तुमी करता जाल्यार जप करा मणीर कर येता मणीर करतना ताका शिकामणी म्हणून आसा वयर येत्राक ती हातां भितर दाखोवन क्रॉस करूं नजे ती थंय गुणाका आनी आपास ते करचे एक दोन्हीचे हांगा पर्वकाला भितर खंयची रिंग फिंगर आसा रिंग फिंगरांचो मध्यप्रस्थ ಒಂದು तत्तुगु 2 मागीर कनिष्ठिका स्मॉल फिंगर येता लिटल फिंगर तुग दाखोवन 3, 4, 5 कळवा नंतर येतना शिपळ्या सुत्त जावन येवन अंगे तंटेन जाता लेक्काक त्या वेळाचेर तुमी 10 जतन मनाले कोयता मत्स्याय नमः म्हणून तेन्ना तुमकां तें कूर्म वराह नारसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण येतना थंय तुमकां कलकीक येतना 100 जन म्हूण लेखताचे
तशी करूचे क्रम आसा ना आतां आमी तर दोन करूचे क्रम आसा कशें म्हण पळया नित्य उणें म्हळ्यार 108 करूं का चड 3000 वयर करूं नज एक अक्षरांतू 24 अक्षर आसूचें 24 अक्षरांतू स्वराक्षर आनी व्यंजनाक्षर म्हणून सांगू न्हू दोनूय जाता एक अक्षरांत तत्स त म्हणून जावं जाल्यार त प्लस अ दोन अक्षर जाता तत्स तशें करून प्रति एक अक्षरां भितर स्वराक्षरांनी हें तें पुराय येयल्लें देखून 1000 गायत्री मंत्र म्हळ्यार 24,000 अक्षर जाता 2000 जाल्यार 48,000 जालें 3 जाल्यार 72,000 जाता मनुष्य देहांतू 72,000 नाडी असं म्हणून सांगलां त्यातनं प्रति एक नाडीक वायब्रेशन दिता एकक मंत्र तुमगेले जप करतना कळ्ळें तशें करून 3000 वयर तर जप जाल्यार फ्यूज उसळटा कितली जावं का नाडीक तितली मांद्र दिवं का कळ्ळें तशें करून तुगेले 5 जाले 6 जाले 8 जाले करूं नकाचे फ्यूज उसळटा 3000 मांद्र कर हांव सांगचें सांगलां पक्कानी तुमकां जर क्वेश्चन आसा म्हणून जाल्यार 9448126858 मेगेलो नंबर मग करा